प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 13वो विसवोर वोड 36 ते 43 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्सेस 36 to 43। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तेन्ना लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोरशी येवन बुडले। शेतांतले नेराची वोपारीची समजणी आमकां दी। ताणें प्रतिपाडून ताका सांगलें, बरें बी ओंपता तो मनशाचो पूत। शेत म्हणजे संवसार। बरें बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं, नेर नोश्याची भुरगीं। नेर ओंपलो तो दुस्मान देंवचार। लोणयेचो वेड काळाची सोपाटी, लोंवपी देवदूत। जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच काळाचे सोपांडेक जातले। मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी दुसऱ्याक पातो करून ओडून व्हरतात त्या सगल्याक आनी हेर सगल्यो नश्ट्यो वस्तू कोता ताका ताच्या राजांतली जोबोवन ते उज्याच्या आकट्यांत उडयतले। थंय सगळी रुदोन करून आनी दांत करकरावन आसतली। तेन्ना देवाक मानवलेली मनशां आपल्या बापाच्या राजा सुर्यावरी पडजतली। आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें। प्रितीच्या बाबडीनो आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच आयकलां तातूंत आयज जेजू नेऱ्याच्या वोपारीचो अर्थ दिता वो सजमणी दिता। आनी आमी थोडे दीस पयलीं आमी जेजून वोपार जी दिल्ली नेराची ताजेर आमकां कळटा की जेन्ना एका शेतकामत्यान आपल्या शेतान बरें बी घातलें, कोण सोयतान ओ म्हणटा तो पर्सन कोण आमचो दुस्मान ताणें येवन असलीं बियां त्या शेतान घातलीं आनी आतां नेर किल्लोले। आनी भाव भयणीनो, नेर किल्ल्या उपरांत आतां त्या बऱ्या गोवाच्या झाडांनी नेरूय येयले आनी आतां थंयसर एका वेळार ते नेर ते आतां काडूंक सोदताले जे काम करताले ते। पूण त्या शेतकामत्यान सांगलें काडनाकात, एका बरोबर येवनी आनी जेन्ना पीक जातलें तेन्ना त्या नेरांक काडून उज्यान घालात आनी गों म्हज्या घरान हाडात। आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ही वोपार जेजू आमकां शिकयता, ताजो अर्थ दिता, आमकां कळोन येता की नेर जावन आसा सैतानाचें काम आनी बरें गों जावन आसा तें जावन आसा बरें बी जें देवान घातलां तें। आनी जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता भाव भयणीनो, आमी जाणो की ह्या संवसारांत बरो लोक आहा, वायट लोक आहा, जो लोक बरें करता, जो लोक वायट करता। पूण एक दीस भाव भयणीनो शेकीन जेन्ना जेजू येतलो तेन्ना ज्या लोकांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत सारलां, म्हणजे देवाच्या उतराचेर सत मानून आपलें जिवीत सारलां, तो लोक ह्या संवसारांत जो लोक पातकी आसले तांचे बरोबर जियेला। वय कित्याक आमच्या ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना आमी सदांच सगळीं भाग्यवान मनशां न्हय, आमी सदांच सगळें जें करता तें आमी पवित्र करिना, आमी खूब पाटी पातकां करता, वायट करता। पूण जेन्ना आमी आमच्या पातकांचें बोगसणें घेता आनी आमी आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक सोदता तेन्ना भाव भयणीनो आमी देवाक मानलेलीं जाता। म्हणटच जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता की जेन्ना तो परतून येतलो तो जोडटेच्या दिसा येतलो। कित्याक आतां तो आमचो एक शांतीचो राजा वा आमचो सर्वंटान म्हूण येवचो ना, तो येतलो जोडटेच्या दिसा, तो येतलो जोडटी करपाक। आनी त्या वेळार ज्या लोकांनी वायट केलां, ज्या लोकांनी पातकां आदारल्यान, ज्या लोकांनी देवाचेर आड गेल्यान, ज्या लोकांनी वायट आदारलां आनी दुसऱ्यांक त्रास केल्या, तांची एक खार सोडटी जातली। ती आतां एमकोणान वयतलीं, ती सासणाच्या उज्यान पावतलीं। पूण ज्या लोकांनी आपल्या पातकाचें दूख भोगलां आनी त्या पातकांचें बोगसणें मागून आतां एक बरें जिवीत जिवंक कोमेस केलां, तांकां जेजू सासणाचें सूख भोगूंक वतलो। म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयच्या वोपारीचेर नियाळ कोत्ता आमी आमकांच विचारपाक एकदम गरजेचें
आमी नेरा भाशेन वायट आदावतांगाय की आमी एक दीस सासणाच्या उज्यान वेतले खरेपणी आमी देवाच्या उतरान रिगून आसा देवाचें उतर आयकता देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तर आयज बाबा आमी खरे भाशेन त्या उतरा प्रमाणे चलून जाल्यार आयज आमी देवाचें भोगसणें मागुया वेळ अजून थोडो आसा जेजू येवपाचो आसा पूण आमी आयज देवाचें भोगसणें मागून देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आमी आयज सुरवात करुया आमकां आयज ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर खूब मोग हा आमी चिंता हें करूंक जाय तें करूंक जाय पूण बाबा वेळ कमी हा जेजू परतून येवपाचो आनी देखून आयज देवाचें भोगसणें मागून आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमी आयज एक थाराव घेवया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवन एक जैतिवंत जिवीत एक खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आनी आमची तयारी जेजूच्या येण्याची करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.